नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। म्हादय महाराष्ट्र कर्नाटकाची 7.5 म्हादयच्या उगम सुवातीर 2 कुडके खंयच्याय खिणाक उदक व्हरपाक कालव्यांची तयारी स्थगिती नावाक प्रुडंटाच्या एरियल सर्वेत भयानक वास्तव उक्ताडार। बीजेपीच्या फुडारी आमदारांनी सिनियरिटी मान्य केल्यार सुदीन मुख्यमंत्री जावंक तयार। आपल्या फायद्याक मोगोक वापरून घेवचो न्हय, सुदीनाची युतीच्या वांगडी बीजेपीक शिटकावणी। तेरेखोल गोल्फ कोर्सा आड एनजीओ राजकीय एक्टिविस्टांचो विधान भवनाचेर मोर्चो। लोकांक किकोत करता म्हण सरकाराचो निषेध। सुत्रां सांगतात कंपनी करता थळाव्याकडे सेटलमेंट। आर्थर डिसिल्वा मडगावचो नवो नगराध्यक्ष। अविनाश शिरोडकारा आड 11-8-9 मतांनी जिखलो। गोंजाक रिवेलो उपरांत नगराध्यक्ष पद आशिल्ले रिते। आनी कदंबा सीएनजीचेर चलोवपाचो कदंबा महामंडळाचो विचार। कदंबा वर्साक डिझेलाचेर मोडटा सुमार 40 कोटी। सीएनजीचे 60% खर्च उणो जातलो म्हण अदमास। खबरो विस्तारान। म्हादयक एके वटेन कर्नाटक, दुसरे वटेन महाराष्ट्र। 2-2 7.5 लागल्यात। कर्नाटक म्हादयक मलप्रभेत व्हरता, दुसरे वटेन महाराष्ट्रान तिका विरडी व्हरूंक नेट धरला। दोगांयचेरूय सध्या ट्रिब्युनलाची बडी पडिल्ल्यान काम बंद केल्ल्या भशेन दिसता। मात म्हादयच्या उगम सुवातीर 2 कुडके केल्ले स्पश्ट दिसतात। उदक वळोवप इतलीच गजाल सोडल्यार कालवे धरणाची सगळी तयारी करून दवरल्या स्थगिती नावाक। पयलेच फावट टीम प्रुडंट एरियल सर्वेतल्यान म्हादय प्रकल्पाचे ग्राउंड झिरो वास्तव तुमच्या मुखार उबे करता। खासा रिपोर्ट। प्रुडंट मिडिया पयलेच फावट आनी सगळ्यात पयलीं विडी धरणाचे आनी कणकुंबी चालू आशिल्ले कामाचो एरियल सर्वे तुमच्या मुखार घेवन येता। पयलीं आमी पळोवया विडी कशें काम चालू आशिल्लें तें। हे हांगा कतिका नाल्याचेर काम चालू आसलें। हे जागेक शिणबायचे मळू म्हणटा। 15 दीस फाटीं महाराष्ट्रान हें काम बंद केलां। जसं विडी जी 9 धरणां येवपाचें आवडटा 9 फूल प्लॅनान तेंच्या तितूंतल्या कतिका नाल्याचें हांगासर येतलें तें धरण सगळ्यांत व्हडलें धरण। 9 धरणां पैकी हें धरण सगळ्यांत व्हडलें धरण आसतलें। बाकीची 8 धरणां ह्या धरणां बारीक आसतलीं। हांगासर जी तुमकां हें दिसता 2 माती घालून दोनूय वटांनी जे वाडयल्लें आहा, हांगासर बांद घालून तें धरण बांदताले। ह्या धरणाची उंचाय 48 मिटर जाल्यार लांबी 736 मिटर इतली आसतली। हे जे दोंगर दिसता हांगासर तेजे फाटल्यान म्हादय आहा। ह्या दोंगरांतल्यान वाट काडून हांगासर उदक म्हादयचे डायवर्ट करतले आनी हांगासर तें धरण जातलें। महाराष्ट्रान 2007तल्यान आतां पर्यंत कितलें काम केलां तेजो एरियल व्यू तुमकां दिसता। कितले पर्यंत काम तेंच्यांनी कंप्लीट केलां फाटल्या 7-8 वर्सांक। ही 9 धरणां मेळोन सुमार 100 मिलियन क्युबिक मिटर उदक हांगासर सांठयलें गेलें वयतलें सगळ्या धरणांनी मेळोन। ही 9 धरणां बांदून पुराय जालीं जाल्यार गोंयांत येवपी म्हादयचो उदकाचो फ्लो एकदम कमी जातलो। आनी हांगा फक्त उदकाचेरूच परिणाम जावचो ना जाल्यार पुराय गोंयच्या इकॉलॉजिकल सिस्टमीचेर तेजो परिणाम जातलो। पयलीं हें धरण मातशें जे फाटल्यान जावपाचें आसलें आनी थंय गांव आशिल्ल्या कारणान तेंच्यांनी हो प्लॅन मातसो फुडें धुकळ्ळो आनी मातशें ते गांवा पासून मातसो पयस बांदला। आनी आमचो ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट आसलो तो हेंच्यांनी सायट चेंज करता आसतना गोंयांक इन्फॉर्म करूं नासलें। आतां आमी पयलें विडी कितले पर्यंत काम जालां तें। आतां हे फुडें आमी पळोवया कणकुंबी कितले पर्यंत काम कंप्लीट जालां आनी तें सद्याक तेंच्यांनी काम चालू कशें दवरलां तें। हो कळसाचो प्रोजेक्ट, हो कणकुंबीचो वाठार। हांगासरल्यान म्हादयचें उदक डायवर्ट करून ह्या नाल्यांतल्यान ते मलप्रभेत व्हरतले। ट्रिब्युनलाच्या आदेशा उपरांत कर्नाटकान म्हादयचें उदक डायवर्ट करपाचें काम बंद केलां।
मात भितरले कॅनलाचें काम चालूच दवरलां. म्हादयच्यान मलप्रभे वटेन उदक व्हरपाक जो कॅनल लागतलो तो पुराय कॉन्क्रीटचो बांदून त्याचेर लादयो घालून कवर करून तो तयार करप काम चालू आहा. चडशे कॅनलाचें काम तेंच्यांनी ह्या पयलींच पूर्ण केलां. कर्नाटक म्हणटा ते प्रमाण तांकां भितरलें हें काम करपाक ट्रिब्युनलान बंदी घातिल्ली ना. हांगासरल्यान तें उदक ह्या नाल्यांतल्यान अशें फुडें मलप्रभेत सोडटले. हो जो रस्तो तुमकां दिसता तो गोंयच्यान चोर्ला घाटा वयल्यान बेळगांव वचपी रस्तो. ह्या रस्त्याच्या पोंदाक कॅनलाचें काम पुराय जालां. कॉन्क्रीटचो कॅनल ह्या रस्त्या पोंदाक पयलींच बांदिल्लो आहा आनी हांगासरल्यानूच तें उदक मलप्रभे वटेन वतलें. हेजे तुमकां कॅनलाच्या दोनी वटेन रान दिसता. एक कॅनलाचो जागो रानांतूच पडटा आनी ही बाजू म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन येता म्हणजे रिजर्व फॉरेस्टान येता. ती सुद्दां तेंच्यांनी कापून हें काम केलां. फाल्यां जर ट्रायब्युनलान उदक वांटून घालून कर्नाटकाक थोडें उदक डायवर्ट करपाची परवानगी दिली जाल्यार कर्नाटकाक चड काम करचें पडचें ना. तेंचे भितरलें चडशें काम तेंच्यांनी अशें पुराय करून दवरलां. फक्त उदकाक वाट करून दिवपाचें तितलें काम करचें पडटलें. हातूंत पयलें कर्नाटकान आनी महाराष्ट्रान कितल्या मोठ्या प्रमाणार काम कंप्लीट केलां आनी कर्नाटकाचें काम तर थोडें आजून चालू आसा. फाटले ऑर्डरी उपरांत महाराष्ट्रान जरी आपलें काम बंद दवरलें, कर्नाटकान काम पुराय करपाचें चालू दवरलां आनी तें ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत येयल्लें आहा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. बीजेपीचे फुडारी आनी आमदारांनी आपली सिनियरिटी मान्य केल्यार मुख्यमंत्री जावंक तयार आसा. पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीर ढवळीकाराची ही उतरां. तो प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयतालो. बीजेपीच्या कांय मंत्र्यांनी आतां आपलें काम दाखोवपाची गरज आसा. कांय मंत्र्यांचे परफॉर्मन्स सारके ना, तांची वागणूकूय सारकी ना, व सुदीनान बीजेपीच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या कानार घाला. मोगोचो वापर करपी राजकीय फुडारी वा पक्ष राजकारणांतल्यान सोंपतात म्हण सुदीनान युतीचो वांगडी बीजेपीक शिटकावणी दिली. युतीक रावन सुदीनबाब मुख्यमंत्री जावपाक शकता? जावं शकता. फाल्यां सकाळी भारतीय जनता पक्षान ठरयलें की म्हाका मुख्यमंत्री दिवचे आनी तांच्या आमदारां जर तांणी सांगलें की ह्या फावटी आमकां तो मुख्यमंत्री जाय आनी तुमी सगळे ताच्या अंडर रावा, तें जावं शकता. आतां मंत्र्यान ह्यातूंत सुदारणा करपाची आनी हांव तांच्या हायर ऑथॉरिटीज आसा तांचे कडेन हांव उलयलां. काही मंत्र्यान काही आमदारांनी आपली सुदारणा करपाक जाय. स्पेशली वागप कशें, जनमनशांत वचप कशें, ह्यातूंत जर तांणी थोडी सुदारणा केली. काही मनीस एरोगंट जाला, कित्याक ऑफिसर येवन आमकां सांगता खंय तरी बीजेपी आज मोगोक वापरून घेवपाक पळयता. म्हाका दिसना मोगो हो पक्ष कोणाकूच वापरपाक मेळचो ना. बीजेपीचे इंटेन्शन तें आसा. तशें इंटेन्शन आशिल्ले सगळे सोंपले. फॉर एक्झाम्पल काँग्रेस एनसीपीक वापरून घेवपाक सोदतालो, दोगूय सोंपले. बिनूच करचो न्हय, कोणी आमदारांनी करचो न्हय, मंत्र्यांनी करचो ना, कारण ज्या ज्या कोणी मोगोक दाखो दिला त्या आज अस्तित्वात ना. तेरेखोल गोल्फ कोर्साक लोकांचो विरोध चिड्डून बाउन्सराच्या नेटार कंपनीन काम सुरू केलां म्हण एनजीओ आनी राजकीय एक्टिव्हिस्टांनी विधान भवनाचेर सोमारा मोर्चा व्हेलो. बीजेपी सरकार लोकांक किकोंत करता म्हण फुडाऱ्यांनी निशेध केलो. अजाप म्हळ्यार तेरेखोलचे मोजकेच 2-3 जाण मोर्चाक दिसले. सुत्रां सांगतात कंपनी थळाव्यां कडेन सेटलमेंट करपाक सोदता. मागीर कांय तेरेखोलकार जमनी सोडूंक तयार नात. तांकां खंय सोमारच्या मोर्चाची कल्पनाच नाशिल्ली. कांय जाणांची तोंडां कंपनीन बंद केल्यांत. तेरेखोल गोल्फ कोर्सा आड हड्डे फुडें काडून भायर सरिल्ल्या लोकांचो विरोध खंयचे खंय नाच जाला. सुत्रां सांगतात गोल्फ कोर्स उबारपी कंपनी कडेन तेरेखोलकार सेटलमेंट करून वग्गी बसल्यात. तेरेखोलच्या लोकांचेर जाल्ल्या अन्याया आड कांय एनजीओ आनी राजकीय पक्षांनी सोमारा विधान भवनाचेर मोर्चो व्हेलो. तेरेखोलकारांक तेंको दाखोवंक जीएफडीओ, आम आदमी पार्टी, गोवा सुराज पार्टी आनी सीपीआय एकठांय आयिल्ले. मात ह्या मोर्चान तेरेखोलचे 2-3 जाण सोडल्यार बाकीचे लोक दिसलेच ना. I am here to oppose this. Whether my villagers come or don't, they may not understand what is the destruction to be followed years after. मोर्चातल्या फुडाऱ्यांनी सरकाराचो निषेध केलो. आनी हांव गोंयकार कसो उबो रावन हांगा हाचेर निशेध मारता. म्हाकाय धमकी जायती आयिल्ली आसा. अरे ते दुडवांकार ते मेन स्पॉन्सर ऑफ एक पार्टीचे मेन पार्टी एट द सेंटर एंड एट गोवा लेवल कितें करूंक शकता. म्हणजे गोंयच्यांनी म्हाका सांगले, वडिलांनी सांगले नाका मागीर ते जायना, कुशीन सोर असले धमक्यो म्हाका आयिल्ल्यो. पूण हांव रावलो तुका आज पासून हांगा जमा जाला.
कंपनीन बाउन्सर हाडून काम सुरू केलें तेन्ना तेरेखोलकार मात नेटान गोल्फ कोर्सा आड बोवाळ मारताले. तातले बरेचशे जाण आतां ओगी कित्याक ताची नेमकी जाप मेळना. कांय फुडारी म्हणटात ते भिल्यात, कांय जाण म्हणटात कंपनी कडेन कॉम्प्रोमायज केल्ल्यान तांची तोंडां बंद जाल्यात. ताचेर प्रुडंटान एक्टिव्हिस्ट एडवोकेट प्रसाद शेळापूरकाराक विचारलें. कांय लोकांक मोर्चा आसा ते खंय खबर नाशिल्लें आनी नेमको सोमार गांवांत एकल्याच्या कुडीर निमणे संस्कार करपाचे आशिल्ल्यान कांय तेरेखोलकार खंय पावले ना. प्रुडंटान तेरेखोल वचून लोकांक विचारलें. सरकारान घात केलो म्हूण ते अजुनूय उलयतात. तेरेखोल लोकांक हाजी कांयच कल्पना ना. प्रोटेस्ट कोणें ऑर्गनायज केला जावं प्रोटेस्टाक आमी थंय कितल्यांक येवप, टायमींग ना कांय ना कांयच ना. आमकां कोणेच कसलीच कल्पना न दिल्ल्या कारणान आमी थंय पावूंक शकले ना. ज्यांच्यांनी प्रोटेस्ट आमच्या खातीर ऑर्गनायज केला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेरेखोलांचो एक सोयरो एक्सपायर जाल्ल्या कारणान सगळे तेरेखोलकार आमी फ्युनरलाक मांद्रे आयिल्ले इतेराक आनी कॉम्प्रोमायज केला कांयच जावंक ना. गव्हर्मेंटाक हेचे वयर मातूय चिंतूंक जायना. आयज 7 वर्सां जालीं आमी वळवळटा. काँग्रेस येयलो तेन्नाय रडटाल्यो, BJP येतलो आनी बरें कितें करतलो तेंच्यांनी शाप कोणान घातली आमकां. कांय कारणांक लागून सोमारचो मोर्चा चडसो राजकी मंडळी पुरतोच उरलो. मात अन्याय जाल्ल्या लोकांचो आवाज सरकाराच्या कानार अजून पडना. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, विलास आरोलकार आनी चेतन गवस. घेऊया एक विराम.